Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this time, Lord. Lord, seal each and every word from my mouth through your word, Lord. It is sealed with the Holy Spirit, Lord. Take control of this session, Lord. Each word from my mouth will be your word, Lord. And it is not through me, Lord. It is through your ability, Lord. Thank you, Lord, for the divine exchange which you have done for us on that cross, Lord. Thank you, Lord, for each and every member who's here, Lord, and who's, we believe, Lord, more and more on the way, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in the mighty and glorious name of our Lord Jesus Christ. Praise God. Thank you, Jesus. Good morning, good afternoon, good night. Good morning, good afternoon, good night, good evening. This is our lifestyle, right? कोणी मेवलो आमकां कितें म्हणटा सकाळीं गुड मॉर्निंग म्हणटा गुड आफ्टरनून म्हणटा गुड नायट म्हणटा दिस इज बिकम अ लायफस्टायल आमी कितें म्हणूंक जाय प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हें म्हणूंक जाय कोंकणीक कितें म्हणटा देव बरो दीस दिवं देव बरी रात दिवं आनी दोनपारचें कितें म्हणटा गुड आफ्टरनून See, each word what we speak has power. Each word which is the breath of God. आमी उलयत आसता आमी न्हू उलयता पूण कितें आमकां खबर ना आमी कितें उलयताय तें बिकॉज लायफ एंड डेथ इज द पावर ऑफ अ टंग those who love it will eat its fruit. Every day is a learning day. आमकां खबर ना आमी कितें उलयता तें what we speak. That's why we need to be imitators of Christ, and that should be our lifestyle. Our lifestyle should be that what we speak should be within the frame. Sometimes we speak careless. ताजी ताजी खबर करता आमी पूण कितें आमी कितें उलोवंक जाय तें कितें करूंक जाय तें करिना. That's how Proverbs 18:21 says, life and death depend on the power of a tongue. Those who love it will eat its fruit. आमी कितें करता आमी कितें करता आमी कितें उलयता प्रेज गॉड So that's why it is very important that we know what we speak. Praise God. Thank you, Jesus. Even in Joshua 1:8 म्हणटा न्हू कितें म्हणटा Joshua 1:8 This book of law should not depart of our mouth, but and meditate on day and night. But do we do it? We often same thing with me also. आमी म्हणटा आतां करतली फाल्यां करतली पूण करूंक पावना. This book of law, can someone read it? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all that is written therein. For then
Thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. This book of law should not depart from our mouth. Our words every day should be according to the word of God. But sometimes we make mistakes. Yeah, we fall. But it is important that this book should not depart. आमगे रस्त्याला बूक पयलो हाल्लो कोनशाक तो ताका गोयरूंक बसतलो पूण आमी केन्ना प्रॅक्टीस करूंक नासले केन्ना वाजूंक नासले बुको but this it is clearly written over here this book of law should not depart from our mouth but you shall meditate day and night so that you may be careful to do according to all that is written in it and for then you will make your way prosperous and you will have good success if the word of God is telling us that this book won't depart from our mouth we should practice it every day and we will have success unless we don't do this and this should be a lifestyle आमची डेली लायफस्टायल आसूंक जाय हा आमची लायफस्टायल ही उरलेली गोडची कामां सगळीं करता आमी रायट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग सगळें कामां करता आमी पूण आमची ही लायफस्टायल हा करता आमी मागीर फुडें ताणें म्हणलो वी शूड बी केअरफुल and to do according to all that is written in it. For that you will make your way prosperous and then you will have good success. Anybody has experience after coming in the word there is success and prosperity is there? So that should be a lifestyle. We should be, see, Jesus has created us in his image and likeness. The Holy Spirit which was with Jesus, the same Holy Spirit is with us. See, when Jesus was in a boat, he spoke तो उलयलो न्हू तो उतर आनी ताणें हुकूम कोणाक घाल्लो वाऱ्याक घाल्लो तेंच उतर तोच तीच ऑथॉरिटी आमकां दिल्या आनी आमी जेन्ना ती ऑथॉरिटी घेवन वयल्यार तें काम जावंकूच जाय and will come to pass. Praise God. Thank you, Jesus. Same when Jesus healed the sick, then ताणें तो उलयलो with authority, and that Holy Spirit which is there in him, that same Holy Spirit with us, आनी आमकांय ताणें authority दिल्या cast out करपाक demonsank to heal the sick, and this should be our lifestyle. आमी सगळें करतात पूण कितें करूंक जाय तें करिनात आमी and day to day what we do this we should do which is very important for us. Praise God. Even in Proverbs 21:22 म्हणटा आमकां can you take Proverbs 21:22? Anyone? 22. It says the lips of the righteousness feed many, but fools for the lack of sense. आमी जे उतर आमचे कडेन आहा तें आमचेच कडेन धरूंक जाय द वर्ड ऑफ गॉड विच इज आमचेच कडेन धरूंक जाय दुसऱ्यांक दिवंक जाय तें so when this word is given to others they will practice and they will give to the others because judgment will be there when judgment is there God will ask you
He won't ask you how much word you know, but he will ask you how many souls you have brought. That's why this word is very important to give it to others. And it is a process, and there should be a lifestyle. पूण आमी ते आमकांच धरीत जाल्यार कितें फायद्याक पडटलें? आमी ते दुसऱ्यांक दिवंक जाय न्हू. आमकां फायद्याक पडटलें पूण आमी ते दुसऱ्यांक दिवंक जाय. कित्याक when judgment day will be there, God will ask us how many souls you have brought. Praise God. विचारतलो न्हू. And the judgment day is when? आमकां खबर ना. पूण आहा न्हू. It is there. Praise God. Thank you, Jesus. In the same way, आमची फेलोशीप कोणा कडेन आहा? आमी कोणा बरोबर भोंवता? उठता पडटा बसता आसतना गमोंक जाय आमकां आमी कोणा बरोबर फेलोशीप आसता ती. Because if our fellowship is with a wrong person, we can slip. आणि ताजे वचोंक शकता आमी आनी we don't know what we can do. Because if we take holiday one day, तो slowly येता. आमकां गांवचे ना वचून केन्ना येता तो and when will come an attack. Praise God. Thank you, Jesus. देखून सुरयेची धार म्हणटा न्हू. आतां आमी वर्ल्डे आमी कांदे घालता बटाटे घालता तेका एके सायडीन आहा न्हू. दोनी सायडीन आहा ना. देवाचें उतर कितें एक्टीव अलायव तें. It is पागलेल आहा दोनी सायडीन, both sided, and it destroys every yoke of the Satan. ते उतर जावन आसा आनी तें उतर काम करता. पूण आमी अप्लाय करता काय? Applies to me also. Every day आमी करता पूण आमी प्रॅक्टीस करता. आमी एका तेका बोटां दाखयता. But what we do, it is important for us how we apply this word in our life. There is a system. System आहा न्हू. आतां लायट आहा. लायट घालपाक तेका स्विच लायट पेटली म्हणत जाल्यार लायट पेटो म्हणटा पेटली ना न्हू. There is a system for it. In the same way, there is a system. The word of God has a system. We can please God how? Only by faith. And how faith comes? Romans 10:70 says, faith comes by hearing. जितले तू उतर आयकताय. Hearing and hearing by the word of God. Adam and Eve, ती कित्याक पडली? They doubted the love of God. It was not faith but doubt. So it is important for us to be in connect. If we take one day holiday, slowly it comes. And when the house is empty, how much times he will come? 7 पाटी येतलो, 7 times he will come. And he comes to kill and destroy. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So, this which is given to us by Jesus, the divine exchange which is done for us on the cross, ताणे आपलो जीव दिलो आमच्या पासत, right? Psalms 22:14 आहा न्हू. Bones out of joint. ताचो आकारूच नाका तेका. आमकां इगोर्जेन आमकां दिसता न्हू. कितले आसता तेका? पयला इगोर्जेन तुमी हेमे आसतात बेश्टे हे. But if you go to see actually, if you see the cross, we could not imagine. Because it is written, just open to Psalm 22:14. It is written how he was crucified on the cross. With those bones out of joint. His heart was melted like wax. Can someone read it? I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax. It has melted within me. Praise God. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, and it is melted within my breast. आमकां एक कांटोच खबर न्ही, आमकां दूख जाता न्हू.
how he has gone through for us. We should think this when we don't apply to this word, we should remember what he has done for us. ताणी कितें केलां आमच्या बरोबर, what he has done, how he has crucified his life for us. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. तो कांटाचो मुकुट जो आहलो तो किती दुःख जालें आसता ताका. ते कोणा पासत केला, आमच्या पासत केला. That we should be सक्सेसफुल. आणि हे उतर आमकां नासलें जाल्यार आमी कितें जावपाचें आमकां खबर ना. Satan will had attack us every day. That's why it is very important for us to apply this word and to practice this word every day. And like Sunday, it should not be a holiday. And this should be a lifestyle. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Disciples are no? They were there with Jesus. The disciples were there. They also performed same authority which is given to them, it is given to us. दिला न्हू, सेम अथॉरिटी दिल्या न्हू, पण आमी चुकतात. आमी कितल्या फावटी अप्लाय करता आमच्या लायफान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ती ऑथॉरिटी घेवन आमी ताका सांगूंक जाय, वच आनी तूं पड, आमी हुकूम घालूंक जाय ताका. जे कितें आमकां आमच्या आड येता, कितें जावं तें, सिकनेस जावं, ओली डिजीज जावं. मार्क 11:24 दिला आमकां, दिला न्हू स्क्रिप्चर. कितें म्हणटा, ताका हुकूम घाल. 23:24 मार्क 11:23. आतां तुका शेअर करता एक टेस्टिमनी आहा म्हजी. जातले जाल्यार 10 days जाले. म्हाका रातचो कॅच येवंक लागलो कामाचेर. कॅच येवंक लागलो आनी चड पेन जावंक लागली. हांवें तें कामार कोणाकूच सांगूं ना, कन्फेसूय करूंक ना. तोच इवनिंग घरा आयलो हांव आनी रातची पेन जाता. म्हाका म्हणटा हुकूम घाल. हांव घालता पूण पेन जाता आनी प्रॅक्टीस करूंक पावंक ना हांव. तो काडलो आनी म्हणलें बायलेशें उलयलो आनी सांगलें, म्हणलें हांव डॉक्टराक वयतलो. व्हरता या म्हणलें डॉक्टर. अरावंड 10 o'clock जालें. गेले आमी डॉक्टरागेर. डॉक्टर्स हँड्स ऑल्सो ब्लेस्ड. तो गेले आनी ECG काडली. डॉक्टर म्हणालो तुका म्हणालो कॅच आयला म्हणालो. ECG काडली आनी इंजेक्शन दिलें. जालें, आयलो हांव घरा. पूण पेन जाता. नेक्स्ट डे हांवें सांगलें होली स्पिरिटाक, हांवें सांगलें म्हाका होली स्पिरीट म्हणालो सी दॅट यू गो एंड सी द डॉक्टर, अ गूड डॉक्टर. सो आमी काडले आनी म्हापसा गेले. आमचो डॉक्टर आहा तो प्रभुदेसाय, थंयशें गेले. ताणें पळोवनूच सांगलें तो कसलो व्हायरस म्हणालो. आनी आमी कोंकणीन म्हणटा न्हू, कितें म्हणटा ताका, सोरपीण म्हणटा ते. ते म्हणले उपरांत म्हाका टॉट आयलो. म्हाका कोणें फ्रेंडान ग्रॅनीन कितें सांगलेलें, ती ही जॉयन जाता जाल्यार मनीस वता म्हूण. ते टॉट्स येवंक लागले. सो आय सेड when we have this word, we should command this word. आनी हांवें कमांड केलो. बायलेनी कमांड केलो, हांवेंय कमांड केलें. ह्या फुडें तूं ही आनी फुडें चलची नाय. तूं वचोन ही आतां पड. आनी ट्रिटमेंट केलो. आतां मेन कितें इम्पॉर्टंट सारकें तोंडाक फास घालचो पडलो म्हाका. भाजलेलें कांयच ना, सगळें बॉयल. कोडी ओके, कोडयेचें हा म्हणून लागलो, पूण बारीक नुस्तें. डॉक्टर म्हणलो 20 रुपयाचें नुस्तें हा म्हणून लागलो, येल्ल्यो तोलें. डॉक्टर म्हणलें 20 रुपयाचें नुस्तें येना आतां, तो खायना आसतलो गड्याक. ताका सांगलें, हांवें म्हणलें खाता, ओके मोतयां तोलें नुस्तें खाता म्हूण सांगलें. आनी आयज जाले 14 दीस जाले हांव वेजाचेरूच आहा. पूण पेन जाता, पेन आहा. पूण तो फॅक्ट, पेन आहा ती फॅक्ट न्हू. पूण 1:24 कितें म्हणटा आमकां, बाय द स्ट्राइक्स एंड मेजर्स वी आर ऑलरेडी हील्ड. सो
तो हुकूम घालो ते आनी वाडोंक ना सोडोंक ना तितोरूच आहा ती. पूण कितें पेन आहा तो फॅक्ट चेंजेबल न्हू. पूण देवाचें उजो चेंज जाता ना. सो इट इज इम्पॉर्टंट. जेजून आमकां आमच्या बसत तो ताणें खुर्सार गेलो आनी आपलो एकल्याच पुताक धाडलो ताणें देवान. And the divine exchange which he has done, we have to apply the scriptures in our life. And this should be a lifestyle. Yes, मिसाक वचोंक जाय. पूण कितें उतर इम्पॉर्टंट. मिसाकूच गेल्यार जायना. उतर इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लायफ. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. तें म्हणटालो न्हू, जेन्ना तें उतर तूं लायताय ते कितें तुज्या आड येता तें ती पाजलेली दोनूय फाटीन ती. इट्स एक्टिव्ह अलायव्ह. इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. इट डिस्ट्रॉयज आनी ते कातरून उडयताय. पूण कितें मुनान खावन उडयता कातरून. येस, तुका येतलो पेन येतली पूण कितें यू हॅव टू कमांड इट. दॅट्स वॉट मार्क 11:23 सेज. जस्ट रीड दॅट मार्क 11:23. Truly I tell you, anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. प्रेज गॉड. जाता न्हू, हुकूम घाले जाता न्हू. पूण आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय. आज समज आमचे कडेन फर्स्ट टायम तुवें ओपन केलो बायबल, हुकूम घाल जातलें. प्रॅक्टीस स्वत मानूंक जाय. होली स्पिरीट तो. And it is only by faith. But the major thing is main is to believe. What is believe? Believe म्हणजे कितें? Actions corresponding to your message. Whatever action you do should correspond to your message. Praise God. Thank you Jesus. आता आमी आमच्या तोंडांतल्यान कितें कितें उलयता. आतां हांवें तुमकां कितें सांगलें तें तुज्या कानान येतलें न्हू. पूण भायलो तुमी भायर भोंवता आसतना लोक कितें सांगता न्हू. आमी कितें सगळ्यांक सांगता. बट इज इट करेक्ट वॉट वी टेल? आमी कितें सांगता पळय तें. गो टू Ephesians 4:29. 4:29. Yeah. Do not let any unwholesome talk come out of your Mouth. but only what is helpful for building others up according to their needs. I'll read. It may benefit those who listen. I'll read from here. Ephesians 4:29. I'll read. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Corrupt communication. Corrupt म्हणजे कितें? आजें ताजें आमी उलयता न्हू. तो कितें रे? बट स्पीक विच इज गुड. तेका फायद्याक पडटा तेका उतर दी. ती गॉसिप कोत्ताय तूं तेका उतर सांग. That he should hear, and once he hears, it will applies in his life, and it is a grace. What is a grace? What is grace? Praise God. It is, but still, that's why आम्ही पळयता न्हू स्कॉलान ग्रेस मार्क्स दिता ते. कितें ते ग्रेस मार्क्स तेका? She should pass. It is God's willingness, His ability, His power, authority on my behalf. Deserve it. Praise God. So, आमी उतर तेका दिवन कितलें बरें जातलें न्हू तेका आमी उतर दिवं जाल्यार. आमी गेले आनी तेका सांगलें बाबा तो हें म्हणटालो तुका तें तो म्हणटालो तें फायद्याक पडटलें तेका ना न्हू. तें आनीक देर इज नो ट्रबल इन इट. सो ह्यो आमचे 3 गेटवेज हिंच्यो. 3 गेटवेज आहा त्यो. आमी कितें पळयता तें, आमी कितें उलयता तें आनी आयकता तें. आयकल्या उपरांत उतर आयकल्या उपरांत ही डिपॉझीट जाता. आतां जितलें तूं आयकताय उतर न्हू तें काळजांत डिपॉझीट जाता. प्रेज गॉड. सो वन्स हें काळजांत कोणाक काडूंक जाता ना.
And every day we should do it. Praise God. Thank you, Jesus. Then let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good, to use for edifying, that minister grace to the hearer. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आणि आम्ही हे करूच जाल्यार आमी आमचो तोंड आनी जीभ वायटांतली आमी पयस दवरतली दवरतली न्हू. आतां आमी गार्डन करता न्हू. गार्डन गार्डनान आमी झाडां आतां ब्रदरीन गार्डन आहा हिंगा. गाय जाल्यार गाय समोसा आयले खाता ब्रदर रावतलो उबो. ब्रदर उबो रावतलो वो आमोडटलो धांवून घालतले धांवडूंक घाल देखून आमी जी उतरां आमची तोंडान येतात जी वायट उरता ती धांवडूंक जाय आनी देवाची उतरां घालूंक जाय. Go to Proverbs 21:23. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Just read that. 21:23. Yeah. Those who guard their mouths and their tongues keep themselves from Trouble. trouble. Only further you will say. So we should keep a boundary. आयसान गार्ड करूया माउथ. म्हाका आपला येता ते Not in tongue. माउथ एंड टंग दोन्ही. जिबली आमी उलयतना सारकी फास्ट जाता न्हू ही वयता जिबली बरोबर. प्रेज गॉड. जिबली सारकी फास्ट वयता गमता आमकां ना फास्ट वयता जिबली सारकी. सो इट इज फ्रॉम आमी एक निचोड करूया. हांव म्हाकाय म्हणटा हांव तेंच करता. टू गार्ड आवर माउथ एंड आवर टंग. ही जिबली आमची आहा ती झाडां आयल्यार आमी आमोडटात धांवडून घालतात पूण जिबलेक पाडे आयल्यार आनी गाय पूण कितें आमी आमची जिबली सामान धरूंक जाय. एंड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज दॅट्स वॉट द स्क्रिप्चर टेल्स अस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आतां आमी कितें उलयतली तें आमच्या हातून डिपॉझिट जाता कित्याक जिवीत आनी मरण तोंडार आहा न्हू जिबेर आहा आमचे. सो आमी कितें उलयता तें कितें जाता भितर वता राग वता भितर. म्हाकाय जातालें पयलें राग येयत जाल्यार आवयशी नाका सारकें नाका आतां. बट वी हॅव टू प्रॅक्टीस एंड इट अप्लायज टू एवरी नॉट इवन मी इट अप्लायज. आमी कितें कितें म्हणटा लोकांक बट वी शूड डेली आमी हें करूत न्हू कितलें बरें जातलें. हें चुकता आमी पडटा पूण म्हाकाय तें जातालें आयज मिस्टेक केली मरे रिपेंट जालो पत्ता आयलो बट डेली करूं जावचें ना न्हू. तेंच करूंक पावतलीं आमी. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आमी आतां झाड लायता न्हू बी बी म्हणजे कितें देवाचें उतर पूण तें आमी सदांच शिंपूंक जाय. शिंपूंक जाय की आतां आमी झाडां शिंपतात पूण कितें सीड आमकां दिसना तें दिसता भितर आहा तें मागीर तें झाड जाता न्हू. सो तेंच आमी सीड एक उतर जितलें आमी उतरान आमी मेडिटेट आतां म्हणटा जोशुआ जितलें मेडिटेट डे एंड नायट करता आमी we will be prosperous and we will have success म्हणटा. हय आमकां दुसरीं कामां आहा व्हडली बेज आहा ते घरा कडलीं कामां बट एटलिस्ट वी शूड गिव सम टायम टू दीस वर्ड. आतां हें तेसा आतां तूं उडो आयलें सिस्टर आयली आनी तुवें कितें म्हणलें आपणें हॉलिडे कोणें सिस्टर म्हणलें हॉलिडे गेल्ली. हॉलिडे घेतली जाल्यार कांय ना पूण एटलिस्ट वी शूड रिवायज. रिविजन इज इम्पॉर्टंट वॉट वी डू एंड इट शूड बी अ लायफस्टायल. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हांवें म्हणलें न्हू गूड मॉर्निंग गूड नायट गूड आफ्टरनून तें आमी कितें म्हणूंक जाय प्रेज गॉड म्हणूंक जाय थँक यू जीसस म्हणूंक जाय. पूण स्टार्टींग मातशें कोण आहा तें म्हणटालो योवान सुटला म्हणटलें हो कितें म्हणटा मॉर्निंग कितें म्हणटा प्रोटेस्टंट म्हणटलें कितें म्हणटा बिलिव्हरां म्हणटलीं
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. हो आतां होली स्पिरीट जो आहा न्हू तो कहो मेळ्ळो आमकां वेन जीसस डीड द डिवायन एक्सचेंज ते डिसायपल्स आहले न्हू ते म्हणा जेयान तांकां सांगलें आपूण वयता म्हण जिजसान सांगलें unless I go I can't send you the Holy Spirit and once he left Holy Spirit सगळ्यांचेर आयलो आनी तो होली स्पिरीट सगळ्यांच्या बरोबर आमच्या भितर आहा पूण तो एक्टिवेट केन्ना जातलो एक्टिवेट केन्ना जातलो तो होली स्पिरीट प्रेज गॉड आमी एवरीडे जितले आमी प्रॅक्टीस करता तो होली स्पिरीट आहा भितर आमच्या पूण एक्टिवेट जातलो जेन्ना आमी समज कांयच करिना आहा आमी दुसऱ्या करता पूण कांयच जाचें ना जितलो तूं उतरां तुका ट्रायल येतलीच these trials will come and once we overcome these trials it will be success आतां दर्या कडेन वयता न्हू दर्या आहा न्हू दर्या आमी आतां आहा दर्या फुडल्यान तोट दिसता पूण पावना आमी तोट दिसता व्हडें ताणटा आमी पावना कित्याक आमी प्रॅक्टीस करिना पूण एक फावट आमी प्रॅक्टीस केली देर विल बी सक्सेस and we'll be prosperous. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this time which you have given us, Lord. Yes, Lord, it is through you, Lord, and nothing through me, Lord. Thank you, Lord, for this time you have given me, Lord. Yes, Lord, your word is powerful, Lord. It is a double-edged sword, Lord, and it destroys every yoke of that Satan, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in the mighty and glorious name of Lord Jesus Christ.